हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेला पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूजरूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। सच्चे वरवीं आमी आयच्या घडणुकांचो धांवतो नियाळ घेवपाक या। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। ताजे कडेन खंयची अपडेट आसा ती पळोवया। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आनीक एकल्याक अटक केल्या। म्हत्वाची म्हणल्यार हो जो अनिकेत म्हणून जो आसा जाका म्हार्दोळ पुलिशेन अटक केल्या, तो खंय दीपश्री सावंत गांवसीचे हिचे वांगडा ताचें कनेक्शन आसलें। आनी हो जो अनिकेत तो मंत्री गोविंद गावडेचो आदलो कर्मचारी अशें म्हणून कळटा। सद्याक ताका रिमांडा खातीर व्हेल्लो आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार तुमकां खबरच आसतली की कोरगांवचो सरपंच अब्दुल करीम नायक ह्याच्या सरपंच पदा वयल्यान बोवाळ सुरू आसा आनी कालच्यान हें प्रकरण चालू आसा। आयज हेजेर दक्षिणायन अभियानान खर तिडक उक्तायल्या आनी ही जी कांय संघटनांची जी मागणी आसा ती लोकशायेक धोकोदायक आसा अशें तांचें म्हणणें आसा। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। आनीक एक म्हत्वाची अपडेट म्हणजे आयतारा म्हादय न्हंयत एकटी बायल बुडपाची घडणूक घडिल्ली। तिका थंय बुडून मरण आयिल्लें आनी फाटले 2 दीस सेगीत तिचो सोद चालू आशिल्लो। निमणें आज सकाळीं उजो पावलपी दळान तिका भायर काडिल्ली आसा। तिची कूड उफेतना थळाव्यांक दिसून आयली। तांणी उजो पावलपी दळाक कळीत केलें आनी उजो पावलपी दळान तिची कूड आतां पुलिशेन धाडून दिल्ली आसा। तिचें नांव जावन आसा सुवर्णा गांवकर। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन। गोंयांत सध्या वेगवेगळे घोटाळे जे आसा ते उक्ताडार येवपाक लागल्यात। कॅश फॉर जॉब स्कॅमा उपरांत आतां मनीस तस्करीचो सारके गंभीर जे हे आसात गुन्यांव ते घडपाक लागिल्ले आसात। ताका लागून खंय तरी राज्याचें नांव आमच्या पिड्ड्यार जाता। देखून गोंयकारांनी वेवसायिकांनी तशेंच थळाव्यांनी जे आसात ते अशा स्कॅमा पासून सादूर रावचें अशें आवाहन असो उलो जो आसा तो आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मारिल्लो आसा। तशेंच फाल्यां महाराष्ट्रान विधानसभा वेंचणूक जावपाची आसा आनी ह्याच फाटभुंयेर फाटल्या 2-3 दिसां खातीर ते महाराष्ट्र दौऱ्याचेर आशिल्ले। सो तांच्या मता प्रमाणे महायुतीचे सरकार येतले असो विश्वास तांणी आसा ह्या वेळार उक्तायल्लो आसा। ही बातमी तुमकां सविस्तर रिती आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तशेंच गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। ही बातमी मुजरत तुमी 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणाचेर सरकारान खर कारवाय करची, तशेंच ह्या प्रकरणाचो राज्यांतल्या तरणाट्या पिळगेचेर बरोच परिणाम जाता। ताका लागून सरकारान ही जॉब स्कॅमाची प्रकरणां थांबोवपाची गरज आसा अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दिपक ढवळीकारान म्हटलां। तशेंच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण लढटलो। 4 मतदारसंघांतल्या 1 मतदारसंघात आपूण आसतलो अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दिपक ढवळीकारान स्पश्ट केल्लें आसा। सो ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। दर दिसा कॅश फॉर जॉब स्कॅमाची नवी अपडेट्स येत आसा, आमकां नवी प्रकरणां मुखार येत आसा। तर हाका लागून तरणाट्या पिळगेचेर परिणाम जावचो न्ही हाचेर सरकारान कितें तरी उपाय येवजण काडपाक जाय। कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे घोटाळे सरकारान बंद करपाचेर उपाय येवजण करपाक जाय अशें मोगो पक्षाचे अध्यक्ष दिपक ढवळीकार हांणी सांगलां। फुडें आमी वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। एस्कॉर्ट वेबसायटी वरवीं सध्या गोंयाचें नांव बदनाम जायत चलां अशें आसून लेगीत सरकार कित्याक ओगी आसा असो प्रश्न काँग्रेसीची सरचिटणीस मनीषा उजगांवकर हांणी केला आसा। एस्कॉर्ट वेबसायटी पूर्णपणे बंद करची ना जाल्यार सगळ्या बायलांक घेवन रस्त्यार देंवतली अशी शिटकावणी तिणें दिल्ली आसा। ही एक बातमी जाली आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार पोरू वर्सा कोलवा दर्यादेगेक पर्यटकाक पॅराग्लायडींग करतना तेजे हात बोट सगळे कातरिल्ले। ह्याच फाटभुंयेर अंदू वर्सा कोलवा पंचायत पर्यटन खातें आनी कोलवाचे थळाव्यांनी कोलवा बिचाची आयज पळोवणी केली आनी थंय पॅराग्लायडींग भरपूर प्रमाणात पर्यटक येता आनी थंय योग्य सुवात
पॅराग्लायडींग करपाक योग्य सुवात ना देखून ताजो तांच्यांनी अहवाल रेडी केला आनी तो पंचायत मंडळाच्या बसकेक अहवाल हो सादर करतले आनी ताजेर ह्या विशयार एक मिटींग घेवन ताजेर चर्चा करतले अशें कोलवा पंचायतीची सरपंच सुजी फर्नांडीस हिणें सांगलें आसा. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. सेंट फ्रांसीस झेवियर एक्सपोजिशन सुवाळो 21 नोव्हेंबर ते 5 जानेवारी मेरेन जावपाचो आसा आनी ह्या सुवाळ्याचें काम जें आसा तयारी ती 98% पुराय जाल्ली आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आनी ह्या सुवाळ्या खातीर वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केल्लें आसा. तेच प्रमाण ह्या कार्यावळीं खातीर म्हणजे हँडिकॅप लोकां खातीर तांच्या खातीर बी तयारी केल्ली आसा. आतां ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी तशेंच एंकर्सांनी तुमकां सांगिल्ल्यो आसा ह्यो थोड्योच आसा आनी विस्तारान पळोवपा खातीर 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन मुजरत पळयात. तशेंच देश विदेशाच्यो खबरो पळोवपाक टॉप 25 लायव्ह 8:30 वरांचेर पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.